नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी उपरांत आतां प्रशासन तुमच्या दारी. 17 आनी 18 मार्चाक गोंयच्यो पंचायती, नगरपालिका आनी तालुको हेडक्वॉर्टर्सांनी मंत्री आनी IAS अधिकाऱ्यांचे दरबार. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत घोशणा केली. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकरेची स्कीम आनी 1 वर्स वाडयल्या. राष्ट्रीय टेलिकॉम पॉलिसी गोंयान आपणायल्या. म्हज्या सरकाराक 4 वर्सां कंप्लीट जाता. ऑन 19th ऑफ मार्च मोदीजीच्या सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाता इन द मंथ ऑफ मार्च म्हयन्यान. आनी त्याच बरोबर कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे 11 वर्सां जालें आसा. हे कन्सिडर करून 4 वर्सां कंप्लिशन आनी 9 वर्सां कंप्लिशन हाका धरून प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सरकारान करपाचो थारायला. प्रशासन तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमचे 12 मिनिस्टर हे 17 तारखे दीस प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात सकाळी 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लोकांचे गाराणे आयकपा खातीर अवेलेबल आसतले. 18 तारखे दीस शेनवार स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाक आमच्या 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटी हातूर आमकां सगळे GCS आनी IAS ऑफिसर हे सगळे जाण प्रत्येक जाण एकटो एक ग्रामपंचायतीक विजीट करतलो. 191 + 14 आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे त्या ग्रामपंचायतींनी शेनवारा सकाळी 10 पासून दनपारां 1 पर्यंत अवेलेबल आसतले. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाची स्कीम आनी 1 वर्सान वाडयल्या. हे खंय निमाणें एक्सटेन्शन. सध्या फक्त 90 जाणांक नोकरी दिवपाची उरल्या. ह्युमन रिसोर्स महामंडळाक जॉइन जावपाची खंय तांची तयारी ना. Scheme for the providing the employment in the government to the children of freedom fighter स्किमीक एक्सटेन्शन दिला आनी 1 वर्साचे. म्हाका दिसता हे लास्ट एक्सटेन्शन आसतलें, कारण ह्या 1 वर्साच्या एक्सटेन्शन्साक 90 जाणांक नोकरी मेळपाची उरल्या. म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे हांव रुटीन फॉलोअप करीत आसा. त्या 90 जाणांक ह्या वर्साक दिवन आमकां सगळ्या फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवन जातल्यो हाजी म्हाका खात्री आसा. 17 एप्रिला सावन गोंयान G20 बसका सुरू. 17 ते 19 एप्रील पयली बसका जातली. ताच्या उपरांत मे, जून आनी जुलयान अश्यो वेगवेगळ्यो विशयावयल्यो बसका जातल्यो. 17 एप्रिलच्यान स्टार्ट जाता. पयली मिटींग जी आहा ती 17, 18, 19 अशा 3 दिसांक आसतली. मागीर मे म्हयन्यान, ताच्या उपरांत जून आनी मागीर जुलय म्हयन्यान आसतली. सद्या पयली मिटींग इन ताज कन्वेन्शन आनी आपले ग्रँड हयात. केंद्रीय गुंतवणुकीचो लाव मेळचो म्हूण गोंय सरकारान नॅशनल 5G टेलिकॉम पॉलिसी आपणावपाचें थारायलां. टेलिकॉम पॉलिसी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवात पयली टेलिकॉम पॉलिसी पास केल्ली. द सेम टेलिकॉम पॉलिसींतले काही चेंजीस अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते आमी इम्प्लिमेंट करपाचें थारायल्या. कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सेम टेलिकॉम पॉलिसी जर आमी इम्प्लिमेंट करिना आसत जाल्यार इन फ्युचर आमकां तेंची जी स्कीम मेळपाक जाय पळय ती मेळची ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी लौकीक शिलकार. नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लाना सकयल गोंयाकूय आधार करात म्हणून केंद्रीय राना मंत्रालयाक सांगलां. राना मंत्री विश्वजीत राणे प्रुडंटा कडेन उलयलो. मंत्रालयान सप्तका भितर खंय रिपोर्ट मागला. रानांनी पार्ट्यो करूंक गेल्ल्यांक उखलात. सगळे कायदे लायात म्हणून खात्याक सांगलां. काल खंय 2 एक्टिविस्ट गेल्ले. सरळ भितर वडोवंक सांगले म्हणून विश्वजीत उलयलो. म्हादय अभयारण्यात 17 सावन सुरू जाल्लो उजो निमाणे आवा शिवा करून बऱ्याच प्रमाणात थंड जाला. मोल्लेगड, चोर्लाघाट, केरी, चरावणे, देरोडे सगळ्याक उजो सध्या कंट्रोलांत. मोल्ले अभयारण्यात पाविल्ल्या उज्याचेरूय नियंत्रण. उज्याचे अरिश्टाचे फाटभुंयेर राना मंत्री विश्वजीत राणेची केंद्रीय राना मंत्रालया बरोबर बसका जाली. ताणें खंय नॅशनल फायर मॅनेजमेंटा सकयल गोंयाकूय आधार मागला. वयर आमकां प्रश्न विचारलो गेलो की बाबा तुमचे आउटकम कितें आहा इन्क्वायरीची. ती इन्क्वायरी रिपोर्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एरिया दॅट इज कम अंडर द फायर, वॉट इज द टायप ऑफ डिस्ट्रक्शन, हे सगळे डिटेल फुडले 1 विकान आमकां मागला रिपोर्ट. त्याच बरोबर नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लॅन NDR गव्हर्मेंट NDMA माध्यमांतल्यान ते सगळे कडेन ते पयशे अलोकेट करता. सो दॅट वी हॅव टू हॅव अ रोबस्ट अशें मेकॅनिझम गोंय राज्यात. आमी तांकां विनंती केली की गोंय राज्याक तुमी इन्क्लूड करूंक नाशिल्ले, पूण आतां ह्या परिस्थिती निर्माण जी जाली आनी ह्या परिस्थितींतल्यान कितें तुमकां आउटकम तुमकां दिसलें हें मातशें तुमी लक्षांत घेवन गोंयाक इन्क्लूड करपाक जाय. म्हाजें पत्र आयज वयतलें जॉयंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया की इन्क्लूड गोवा ऑल्सो एंड गोवाक अलॉटमेंट वेगळ्या तरेची करपाची गरज आहा. म्हणजे आमकां कितेंय परिस्थिती अशी निर्माण जाली की आमी त्या तरेन आमी हे काउंटर करूं शकता.
काल इन्स्पेक्शनाच्या नांवान खंय NGO रानात घुसूंक सोदताले. दोगा एक्टिविस्टांक उखल्ले. पार्ट्यो करूंक रानांनी वतल्यांक उखलात. सगळीं सेक्शनां लायात म्हूण खात्याक सांगलां. थळाव्यांक त्रास जावंक जायना हाची खंय खबरदारी घेतल्या. काल कोण 2 जाण गेल्ले, कोण NGO कितें म्हणटा सगळे भितरवडे म्हूण सांगले. हांगा फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जें कितें स्ट्रिक्टनस दवरपाची गरज आसा, पूण एक लक्षात घ्या, स्ट्रिक्टनस आमची गरीब लोकांची आमी ते एक्सप्लेन केले की काळजी बी आसता, तांकां त्रास जावं न्हय, पूण त्याच बरोबर तांकां अवेरनस आनी तरेतरेची गोश्टी करपाक जाय. RFOचो लक्ष आसतलो, पूण सामान्य मनशाक त्रास कसोच जावं न्हय हे सगळ्या गोश्टी आमी लक्षात घेतल्या. पूण फॉरेस्टान जे कोण पार्ट्यो बिट्यो करून वयता आनी जर म्हणटा आपूण इन्स्पेक्शन करपाक गेला फॉरेस्टान, हे जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे परमिशन शिवाय जे कोण भितर सरलो ताका सरळ अरेस्ट करून भितर उडय म्हूण सांगलें. अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आनी कांय ना, सगळे सेक्शनां लाय आनी ताका दवर म्हूण सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदीचे फिट इंडिया विजना बरोबर गोंयांतूय फिट गोवा विजन जाय म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. पणजे SAGचे बसके उपरांत तो उलयलो. नॅशनल गेम्सा खातीर प्लेयर तयार करात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो संघटनाक आग्रो. 2011चो नॅशनल स्पोर्ट्स कोड खेळा संघटनांनी आपणावचो, नाजाल्यार संघटना बरखास्त म्हणून मंत्री गोविंदाची शिटकावणी. डेडलायन जानेर 2024. खेळा सुविधा तयार नात म्हूण फाटलीं 7-8 वर्सां गोंयच्यो गेमी धुकल्ल्या उपरांत ह्यो गेम्स गोंयांत अंदू जाता अशी परिस्थिती. चालू वर्साच्या शेवटाक गेम्सांचे शेड्यूल. मुख्यमंत्री आनी खेळा मंत्र्यान SAG बरोबर आज पणजे खेळा संघटनांची बसका घेतली. कोणाक ऑडिटर जाय, कोणाक कोच, कोणाक फिजिओथेरपिस्ट असल्यो खेळा संघटनांच्यो मागण्यो जाग्यार घालपाचें सरकाराचें उतर. राष्ट्रीय खेळा सर्तीक 8-10 म्हयने आसतना सरकाराची खेळा संघटनांक प्लेयर टिमी उबे करूंक डेडलायन. 22 एजेंडा तेच्या आयच्या मिटिंगेंत पास केले. वेगवेगळे ऑडिटर अपॉइंट करप, फिजिओथेरपिस्ट अपॉइंट करप, कोच अपॉइंट करप, असे वेगवेगळे इश्यूज जे तेंची सजेशन जे आसा ही स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवान कन्सिडर केले. आणि इन फ्युचर नॅशनल गेम्सची तयारी म्हणून सगळ्या असोसिएशनांनी आपापली टीम रेडी करची, हाच्या खातीर तांकां हांवेनूय मोटिवेट केल्या. सो दॅट फिट इंडिया मुवमेंटची मॅसेज ही तेंच्यांनी पुराय गोंयभर पावोवची. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे फिट इंडिया ह्या हाजेर उलयता. फिट गोवा जावपा खातीर जर सगळ्या असोसिएशनांनी काम केलें जाल्यारूच भुरगे ग्रावंडार येतले. आनी म्हाका दिसता फिट गोवा जावपा खातीर सगळे असोसिएशन वावुरतले. खेळा संघटनांनी 2011चो नॅशनल स्पोर्ट्स कोड आपणावचो. 1 जानेर 2024ची डेडलायन, नाजाल्यार संघटना बरखास्त जातल्यो म्हूण खेळा मंत्री गोविंदाची शिटकावणी. Every association should adopt the sports code 2011 आणि येता ते इलेक्शन येता तांचे जर दिवस जर इलेक्शन जर आसा जाल्यार ते स्पोर्ट्स कोडा प्रमाणे घेवचे. ज्यांचे इलेक्शन ऑलरेडी जाल्ले आसा आणि जे ऑलरेडी वायोलेट केल्लो आसा 2011चो स्पोर्ट्स कोड, सून आफ्टर द नॅशनल गेम्स आमी टार्गेट दिल्ले आसात by 1st of January 2024 they have to resign or they have to resign or they have to adopt the sports code 2011. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. एके वटेन कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हादय खातीर आक्रमक आनी दुसरे वटेन गोंयचो WRDचो चीफ इंजिनियर बदामी गोंयची केस व्हीक करता म्हणून सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाचो आरोप. मुख्यमंत्री मात कर्नाटकात प्रचाराक पेटला म्हणून एक्टिविस्ट पिकार. तिडकल्ल्या एक्टिविस्टांनी पर्वेरे संचाई भवनाचेर वचून WRDच्या बदामीक घेराव घालो. मिस्टर बदामी ताणें ओदोळ गेटी कडेन आमी भितर सदां आपूण कर्नाटकाचो म्हूण सांगलें, डायरेक्ट सांगलें आपूण कर्नाटकाचो म्हणून. आय एम कमिंग फ्रॉम कर्नाटका म्हणटा तो. म्हणजे म्हादय कशी कॉम्प्रोमायज करता हांगा बसला आनी आमची केस कशी वीक करता हो मिस्टर बदामी. हे आज तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, सगळे मिडिया आसतले, आज लोकांकूय कळटलें की आमच्या बरोबर हे सरकार जे आसा प्रमोद सावंत सरकार आनी हो बदामी मेळून कर्नाटकाक मेळून सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां हाचेर आमकां फटयता. ते आमी आतां सामको निशेध केल्लो आसा ह्या गोश्टीचो. त्या हाका लागून आमी आज तांकां जाप विचारपाक आयिल्ली, कारण मुख्यमंत्री जो आसा तो आमचो थंय वचून कर्नाटकाक वचून प्रचार करता. बारावीच्या दुसऱ्या टर्माच्यो परीक्षा आज सावन सुरू. 31 मार्च मेरेन चलतल्यो. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन कोविड अरिश्टा आदी जाताली तशी एकूच वर्सुकी परीक्षा जातली म्हणून गोवा बोर्डान अधिसुचोवणी काडल्या.
अंदू वेगवेगळ्या शाखांनी मिळून 9,932 चले आणि 9,875 चलयो मिळून 19,807 भुरगीं परीक्षेक बसतात. पहिल्या टर्माचे आणि दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करून रिझल्ट. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. राहुलाची लंडनातली शेरेबाजी आणि अदानी ग्रुपाचे चौकशे वेल्यान रणकंदन. अदानी ग्रुपा आड जेपीसी चौकशेक विरोधकांचो नेट. युथ काँग्रेसीचो दिल्ली मोर्चा. लोकसभा राज्यसभेतूय तेच. मात BRS आणि आप काँग्रेसीच्या कॅम्पात ना. ते वटेन राहुल गांधीन लंडनात मोदी सरकार आणि भारतातले लोकशाये विशीं केल्ले वादग्रस्त वक्तव्या वेल्यान बीजेपीचो माफीच्या मागणेक नेट. 2 दीस जाली संसद ठप्प. बार्देजांतले बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड आणि लालाकी बस्तीचो इशू घेवन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे शिष्टमंडळ बार्देजच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळें. लँड रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांनी स्वता जावन ग्राउंड झिरोचेर काम करचें. लोकांच्या कागाळीक रावचें न्ही. म्हापशेच्या आमदाराक बेकायदेशीर गजालींचें पडिल्लें ना. फुकट वाडी वयल्यान मनोजान फोग काडलो. लँड रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर जो आसा ज्या कायद्या प्रमाणे लँड रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टरान आपलो टूर प्रोग्राम वर्साचो करपाक जाय तेणी तो मामलेदाराक दिवपाक जाय. तलाठी वांगडा मेळोन तेणी एवरी जो सर्वे आसा लँड सर्वे आसा तो सर्वे तेणी तो सर्वे जागो तेणी सर्वे करपाक जाय आनी तेजो रिपोर्ट दिवपाक जाय की तेजो लँड यूज जाला चेंज काय ना. हे जर तेंच्यांनी हेच्या पयलींच्यान जर करीत येयल्ले जाल्यार हे इलिगलिटी ह्या लेवलाचेर पावचे नासले. हितून ZAOय खंय तरी आसा पळय ZAOनूय लक्ष दवरपाक जाय की तेंच्या ज्युरिडिक्शनान जी शेतां येता तेंच्या ज्युरिडिक्शन जी एग्रीकल्चर लँड येता ती एग्रीकल्चर लँड चेंज जाता काय ना. तेंच्यांनी प्रोएक्टिवली सो मोठो घेवन तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल्स करपाक जाय डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन. तें जायना. सो हेतून कितें जाता फक्त नागरिकाक घेवन फुडें येवचें पडटा. हेतून लोकांक भुरग्यांक आमच्या लायफाची रिस्क आसता. कित्याक कोणूय लास्ट टायम तुमी पयला स्क्रॅप यार्डान आमी गेल्ले तेन्ना कशें आमकां भुरग्यांक धमकी येवपाक लागले इवन म्हाका सुद्दां धमकी येवपाक लागले. अशें डिफरंट गजाली आमच्या भुरग्यां वांगडा घडटा. पूण आमचे भुरगे जे रेव्होल्युशनरीज आहा ते फियरलेसली हे काम करीत आसा. पूण जर गव्हर्मेंट भितर सपोर्ट करिना आनी फक्त आश्वासनां दीत रावलो जाल्यार फाल्यां तेचोय फायदो जावचो ना. हें जावपाक जायना. तेका लागून कॉन्स्टंट प्रेशर आमी मेंटेन करीत आहा. जो म्हापसाचो आमदार आसा तो हेचेर काय म्हापसाच्या आमदारान कितें केलां हें म्हापसाच्या सगळ्यांक खबर आसा. येदी व्हडली फुकट नगरी म्हणून म्हापसा के गोंयभर फेमस आसा. थंयसर 8 ते 10,000 वोटींग जाल्ले आसा. कोमदाद जागो कसो मायग्रंटांक दिल्लो आसा. तांकां वोटच केल्ले आसा. तांकां मार्केटान बसयल्ले आसा. हें सगळें खबर आसा. 40 वर्साचे स्क्रॅप यार्ड डेमोलिशन आमकां हाडचें पडलें. जे स्क्रॅप यार्डा सायडीक घरां आसा फाल्यां जर थंय ब्लास्ट जालो कितें जालो कितलेशेच लोक मरपाक शकता. कितलेशेच लोकांची घरां उजो लागून काबार जावपाक शकता. पेट्रोल पंप सायडीक आसा. हें जर तेका दिसना कुचेलीम स्प्रिंग त्याच्या हितून पडटा. जी पोल्यूट जाता तो स्क्रॅप यार्ड करता तें तेका पडलेलें ना. अशें कितलेशेच इशू आहा. म्हापसाचो आमदार फक्त कितें रिबीन कट करतना नाजाल्यार कितें गटराचें कितें बांदतना तेन्नाच तो दिसतलो. पूण असल्या कामाक म्हाका दिसना म्हापसाचो आमदार सक्रीय आसा आनी तेका वील पॉवर आहा म्हणून तेचेर एक्शन घेवपाक. धार बांदोड्या पेटक्या रानदुकराच्या कत्तलीच्या दुबावयल्यान राना खात्यान दोगांक उखल्ले. एके प्रायव्हेट सुवातेर रानदुकरांक मारूंक हाडल्या म्हणून खबर मेळटनाच राना खात्याची टीम थंय पावली. 4 दुकरांचे मांस प्लास्टीक पिशव्यांनी भरिल्लें. 14 जाणांक बांदून दवरिल्ले. सगळ्यांक तपासता म्हणसर एकलो सोंपलो. मांस रानदुकराचें म्हणून खात्री करूंक सॅम्पल वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूटाक धाडलां. धार बांदोडा पेटक्या रानदुकरांचे कत्तलीचो प्रकार उक्ताडार. खबर कळटनाच राना खात्याची टिमीन सोमतीच धांव मारली. एका प्रायव्हेट सुवातेर बेकायदेशीर कत्तलखानो चालू आशिल्लो. 4 दुकरांचे मांस प्लास्टीक पिशव्यांनी घालून दवरिल्ले. 14 जाणांक बांदून दवरिल्ले. कांय जाणांचे तोंड सामकेच फुटिल्ले. राना खात्या बरोबर वैजकी स्टाफ आशिल्लो. तांणी दुकरांक तपासले. उदक दिलें. सगळें जाता म्हणसर एकल्यान प्राण सोडलो. खात्यान दुकर कापपी एकल्याक आनी ताचे बरोबर आशिल्ले एके बायलेक धरल्या. जाच्या प्रॉपर्टीत हे कर्म जाताले ताचेरूय खंय एक्शन जातली. दुकरांक ट्रिटमेंटाक बोंडला व्हेले. ते मांस जें आसा तें आमी आतां सीज केलेलें आसा. ते वेट केला आमी आतां एक 80 किलो सुमार आसा वेट सगळो अंदाजी. आनी फुडली कारवाई चालू आसा. प्रॉपर्टीचो जो ओनर जो आसा ताजोय बी आमी आतां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतले. हे रानटी मांस गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी प्लास्टीक पिशव्यांनी पावताले. ते पावोवपाचें काम राजू म्हूण एकलो सप्लायर करतालो म्हूण खात्याक म्हायती मेळ्ळ्या. लोकलूच तांचे कस्टमर आशिल्ले आनी तांचे एक कोण राजू म्हूण सप्लायर आशिल्लो सद्याक तरी. दुकरांचे मांसाचे सॅम्पल्स वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट इंडियाक खात्री करूंक धाडल्यात. रिपोर्टा प्रमाण फुडली कारवाय. असल्या कामाक जागे भाड्याक दितल्यांचेर आनी कर्म करतल्यांचेर खर एक्शन जावंक जाय म्हूण धार बांदोडेचो सरपंच उलयता. हे नाका आशिल्ले करता पळय ते आमच्या गांवचे अशे लोक कोण करिना. हे फोंडेचे लोक हेंच्यांनी हांगा हे लोकांक जागे भाड्याक दिता
आनी हे लोक हांगा डुकर मारता ते आतां रानटी काय कितें काय कळना पूण ह्या लोकांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावं जाय ज्यांच्यांनी तांकां जागो भाड्याक दिला पळय तेंचेरूय एक्शन जावं जाय आनी हे कोण करता पळय तेंचेरूय एक्शन सामकी एक्शन जावपा जाय. पिटके धारबनडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. जामावले दामबाबाचो फामाद गुलाल मोठी उमेद आनी भक्तिभावान जालो. दामबाबाच्या गुलालाक हजारांनी लोक जमता. पळोवया जामावलेचो गुलालोत्सव. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.